काल GMCची एक नोटीस व्हायरल जाली. त्या नोटिसीन अशें आशिल्लें की जे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आसा तेच्या भायले जे गाडे आसा ते हांगासरले जे STPचें उदक आसा ते वापरतात आनी ते हांगासर जे कितें च्याव आसा नाल्यार कितें ते उदक वापरतात म्हणून एक नोटीस व्हायरल जाली. ताज्या मागीर आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केलो हांगा, जी ग्रावंड रिपोर्ट आशिल्लो तो केलो की हे गाडेकार खरेंच हे उदक वापरता काय ना. ताजे मागीर आमकां अशेंय कळून आयलें की जी नोटीस आशिल्ली ती होल्डार आशिल्ली आनी ताज्या मागीर ती नोटीस विथड्रॉ जाली आनी मागीर सांजचे हांगासर काल FDAचें इन्स्पेक्शन जालें. FDAचें इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना तेंच्यांनी हांगासरले जे उदकाची सॅम्पल्स आशिल्ली ती तेंच्यांनी कलेक्ट केली. तशेंच जे हांगासर लोक जे किचन ऑपरेट करताले ते किचन तेंच्यांनी तांकां बंद करपाक लायलें. अशें कळून येता की फाटीं एकदां हांगासर अशें इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी जे गाडेकार आसा तांकां 10,000 हांगासर फायन मारिल्ली. आनी ताजे मागीर आयज जेन्ना आमी हांगासर येवन पळयता तेन्ना हांगासर एकूय गाडो उक्तो ना, कारण हांगासरले जे ते लोक किचन ऑपरेट करताले ते तांकां बंद करूंक लायला. जर हांगासर तांकां कितें गाड्यार विकूंक जाय जाल्यार ते तेंच्यांनी घरा कडल्यान करून हाडचें, ना जाल्यार मागीर कितें जी पॅकेट फूड आसता जाल्यार जर चिप्सां पाकिटां बिस्किटी अशें कितें आसा जाल्यार ते हांगासर तांकां विकूंक मेळटा. हांगासर तांकां कांयच तयार करपाक मेळचें ना, जे किचन हांगासर ऑपरेट करपाक मेळचें ना अशें काल FDAन तांकां सुचोवणी हांगासर दिल्या. आनी आयच्या दिसा आमी हांगासर पळयता जे हांगासर गाडे आसा SSBच्या भायले ते सगळे गाडे आयज हांगासर बंद आसा. तशीच आनी एक गजाल आमी हांगासर नोटीस केली की जेन्ना आमी काल हांगासर आयिल्ले तेन्ना जे गार्डनान जे STPचें उदक जे गार्डनांक वापरतात ट्रिटेड उदक, थंय जो वाल आशिल्लो त्या वालाचेर कांयच बरयल्लें नाशिल्लें. पूण जेन्ना आयज आमी हांगासर येवन पळयता तेन्ना तो जो वाल आसा तेजेर एक तेंच्यांनी नोटीस मारल्या की हें जें उदक आसा तें पिवपा खातीर वापरपाक शकना असो आयज एक आमी थंयसर जो लेबल आसा तो पळयता, जो काल मेरेन नाशिल्लो तो आमी आयज हांगासर जो ते वाल आसा तेजेर तो लेबल आमी आयज पळयता. प्रुडंटा खातीर बांबोळेच्यान स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.